गोंय सरकारान 26,840 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्प जाहीर केल्लो. तातूंतलो आतां मेरेन 9,000 कोटी म्हळ्यार 23% निधींचो वापर केला. बजेटांतली 329 मदली 32 आश्वासनां पुराय केल्यात अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें. अर्थसंकल्पाचे चर्चेक जाप दितना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत विरोधकांनी अर्थसंकल्पा आड केल्ले सगळे दावे भायर आयले. पुलिसांनी दंडाच्या नांवान गोंयांक भेट दिवपी पर्यटकांची पिडणूक थांबोवची. तालाव मारपी पुलिसांक दिसाक अमकी जोड करपाचें टार्गेट दिलां. देखून कायद्याचें पालन करपी पर्यटकांकूय हे तालाव मारतात. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन आरोप केला. फक्त महसुलाचे नदरेन न्ही जाल्यार सुरक्षेच्या नदरेन तालाव मारपाची गरज आसा. देखून पुलीस फक्त कायदो मोडपी पर्यटकांकूच आडायतले अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन विधानसभा अधिवेशना उपरांत सांगलें. सोडण रायबंदर न्हंय मार्गाचेर रोरो फेरी सेवा सुरू करपाच्या नदरेन हालचाली सुरू जाल्यात. सरकारान ह्या प्रस्तावाक मंजुरी दिल्या. रोखडीच कामाची निविदा काडटले मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी म्हायती दिली. सोडण न्हंय मार्गाचेर रोरो फेरी सेवा सुरू करपाचे नदरेन बिरेस्तारा माडेल आनी रायबंदर ह्या दोनूय वटेनच्या फेरी धक्क्यांचे सर्वेक्षण आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी केलें. ह्या वेळार न्हंय येरादारी आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या न्हंय मार्गावयल्यान रोरो सेवा सुरू जातकीच प्रवाशांचो वेळ वाचतलो. राष्ट्रीय महामार्ग मालपे कुशीकची पालसणां कोसळपाचे प्रकार चालूच आसा. संबंदीत कंत्राटदारान चुकीच्या पद्दतीन दोंगर कापला. फुडाराक अशीच पालसणां कोसळून अपघात घडलो जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसतलो असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनाच्या खर्चावेल्यान विधानसभेच्या तिसऱ्या दिसा बरोच बोवाळ जालो. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजनात घोटाळो जाल्ल्याचो आरोप करीत विजयान खेळा मंत्री गोविंद गावडेक उजरावन काडलो.
फाटल्या 5 दिसां सावन पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून पेडणे कडशी मोपा वाठारांतलो पूल उदकापुना गेला. ताका लागून पुला पलतडी रावपी 10 घराब्यांचो संपर्क तुटला. फाटल्या 5 दिसां सावन विद्यार्थी शाळेंत आनी थळाव्या कामाक वचूंक पावनात. उटंगराचो पावस पडल्या उपरांत दर वर्सा हीच स्थिती जाता. देखून सरकारान पुलाची उंचाय वाडोवची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. उटंगराच्या पावसाच्या तडाख्यात दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवळाकडलो 200 वर्सांचो पोरनो पिपळ कोसळ्ळो. झाड कोसळपाची ही घडणूक बिरेस्तारा राती घडली. हे घडणुकेत व्हडलेशें आर्थीक लुकसाण जावंक ना आनी कांयच वायट घडणूक घडूंक ना. पिपळ पडला ते सुवातेचेर नवीन पिपळ लावपाचो निर्णय ग्रामस्थ गांवकार आनी देवस्थानान घेतला. मोपा वाठारांत सनबर्न फेस्टिवल जावपाक दिवचोच ना अशें स्पश्टीकरण पेडणेचो आमदार प्रवीण हल्लेकरान दिलां. पेडणे म्हालात आमकां सनबर्न नाका अशें प्रवीणाचें म्हणणें. बिरेस्तारा विधानसभा अधिवेशनात आमदार विजय सरदेसायान सनबर्न फेस्टिवल मोपा जातलो म्हणून उल्लेख केलो. ताच्या उपरांत आमदार हल्लेकरान स्पश्टीकरण दिलें. आता मेरेन 9 मिना खणीच्या लिजांचो लिलाव जाला आनी उरिल्ल्या 15 लिजांची लिलाव प्रक्रिया चालू आसा. लीजधारकांक मिना खणी सुरू करपाचे प्रक्रियेक गती दिवपाक सांगला. जाता तितले बेगीन खणी परत सुरू करपाचो आमचो यत्न आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते भायर म्हयन्या भितर डंप पॉलिसी सरकार जाहीर करतले आनी 2 माध्यमांतल्यान डंपाचो लिलाव जातलो अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. जर मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या उतरा प्रमाण खणी एके वर्सा भितर जायना जाल्यार गोंयचेर 300 कोटी रुपयांचो तोटो निर्माण जातलो. ह्या विरोधकांच्या आरोपाचेर मुख्यमंत्री विधानसभेत जाप दितालो. मडगांव रवींद्र भवनात इफ्फीचे कांय शो दाखोवपा खातीर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्या. तशेंच ईएसटीचे मुखेल कार्यकारी अध्यक्षांक इफ्फी खातीर रवींद्र भवन निश्चित करपा वांगडा 13 चित्रपट दाखोवपाक गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करपाचो निर्देश दिला. 1,10,65,000 रुपया अशा पुराय वर्साच्या अर्थसंकल्पाक समितीन मान्यताय दिल्या आनी मडगांव रवींद्र भवनात कॅन्टीन सुरू करपा खातीर निविदा प्रक्रियेक सरकारा कडल्यान मंजुरी मेळ्ळ्या. आयतार मेरेन नोटीस जारी करतले. मजगती इफ्फीचो पंगड मडगांव रवींद्र भवनात येवन पळोवणी करतलो अशी माहिती मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी दिली.
म्हापशेच्या श्री बोडगेश्वर शेतकरी समितीन कृषी खात्याच्या सहकार्यान बोडगेश्वर देवळा मुखार गरुड एरोस्पेसा वतीन अत्याधुनिक शेतकी ड्रोन फवारणी तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन घडोवन हाडले। क्षेत्रा खातीर चड मनीसबळ नाशिल्ल्या कारणान ड्रोना वरवीं हे तंत्रज्ञान महत्वाचे थारतले आनी तरणाट्या पिळगेक लेगीत शेतकी क्षेत्रांत येवपाक प्रोत्साहन थारतले असो ह्या कार्यावळी फाटलो हेत आसा। पेडण्यां येवपी मिनी इंडिया प्रकल्पाचो कसिनो कडेन कसलोच संबंद ना म्हणपाचो स्पश्टीकरण उद्देग मंत्री माविन कुदिनोन विधानसभेत दिले। मिनी इंडिया प्रकल्पाची संकल्पना ही देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यो सांस्कृतीक आनी नामनेच्यो वास्तू दर्शावपी आसतली अशेंय कुदिनो हांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें। पर्राच्या लिंगभाट वाठारांतल्या महादेवाच्या देवळांत बिरेस्तारा राती चोरी जाली। फंडपेटी फोडून चोरांनी 70,000 रुपया फारायले। हो सगळो प्रकार देवळांत आशिल्ल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत कैद जालो। ह्या घडणुकेचो पंचनामो म्हापशे पुलिशेन केलो। एकूय झाड मारपाची गरज ना, रस्तो तयार आसा अशें आसतना किटला आयडीसीत सरकार उद्देग कित्याक हाडिना काय म्हणून केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टाचो विधानसभेत प्रश्न। उद्देग मंत्री माविन म्हणटा किटला बरो उद्देग हाडटले मात तेन्ना विरोध करूं नाकात। गोंय सरकाराचे औद्योगिक धोरण आनी सरकाराचे गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ म्हळ्यार IPB हे दोनांय मदीं ताळमेळ ना अशें विजय सरदेसाय विधानसभेत उलयलो। उद्देगीक प्रकल्पाक तत्वता मान्यता मेळटा मात ते हुमकळटात। 2019 सावन ऐशांतले फक्त 13 उद्देगीक प्रकल्प चालीक लागल्यात अशें सरदेसाय हांणी सांगलें। सरकारान हे संबंधी इव्हॅल्युएशन अहवाल तयार करचो अशी मागणी विजय सरदेसाय हांणी केल्या।
केपें मतदारसंघातल्या कुशावती न्हंयचेर हुंवार आयिल्ल्यान वर्स पद्दती प्रमाण ओनूय पाड्डेचो पूल बुडलो. पाड्डेचो पूल बुडिल्ल्यान केपें ते मडगांव मेरेन येरादारी आडकून पडल्या. गेल्ल्या वर्सा ह्या पुलाचें रेलिंग मोडिल्ल्यान पळोवणी करपाची मागणी सरकारा कडेन केल्ली. पूण भौशीक बांदकाम खात्यान रेलिंग घालें, मात पुलाची पळोवणी करूंक ना अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें. जर असोच उटंगराचो पावस पडत रावलो जाल्यार पुराय वाठारांत हुंवार येवपाची शक्यताय आसा. दिव्यांगाच्या उद्दारा खातीर सरकार फक्त भाशणां आनी स्वताची तोखणाय करता. पर्पल फेस्टाच्या नांवान दिव्यांगा खातीर कार्यावळी आयोजीत करतात, पूण प्रत्यक्षांत सरकारी कार्यालयांत भेट दितना तांकां कसल्या परिस्थितींक तोंड दिवचें पडटा तें तांकांच खबर. सरकारी कार्यालयांत बरे भशेन येवप वचप करपाक तांकां अजूनय सुविधा दिवंक ना. असोच एक अणभव लोकशायेचें घर गोंय विधानसभेत पळोवपाक मेळ्ळो. सत्तरीच्या सावड्डे पंचायत वाठारांत येवपी सोनाळ गांवांक फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं हुंवाराचो फटको बसता. तार सावड्डे रस्त्या कुशीकच्यान व्हांवपी म्हादयची पातळी वाडली काय सोनाळचो रस्तो उदका पोंदा वता. हे रस्त्याची उंचाय वाडोवची म्हणून फाटलीं कितलींशींच वर्सां लोक मागणी करतात, मात ताचेर अजून मेरेन कांयच जाल्लें ना. पावसाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिसा जीटीडीसीतल्या मालमत्तेच्या विशयावेल्यान आमदार विजय सरदेसायान प्रश्न केले. सीबीसी मार्गदर्शक तत्वाचे उल्लंघन जाता असो दुबावूय आमदारान उक्तायलो. मजगती कोलवाची रेसिडेन्सी एमजीव्ही फूड प्रायव्हेटाच्या खाला ताची उदरगत जातली अशें स्पश्टीकरण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिलें. गेल्ल्या 9 वर्सांत गोंयांत 19,000 कोटींची गुंतवणूक जाल्ल्याचो दावो उद्देग मंत्री माविन गुदिनो हांणी गोंय विधानसभेत केलो. हे विशीं हेर आंकडेवारी गुदिनो हांणी विधानसभेत ह्या वेळार मांडली.
खासगी रान वाठार क्षेत्रांनी बिल्डर लॉबी झाडां मारीत आसा आनी जमनीचे झोन बदलीत आसा असो आरोप आळजीचो आमदार विरेश बोरकारान केलो. रानमंत्री गैरहजर आशिल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. मुख्यमंत्री म्हणटा खासगी राना वाठार क्षेत्रांनी आमी झाडां कापपाक दिनात. आमदार कार्लोस फेरेरान अंतरीण अहवालाच्या नांवान झाडांच्या कत्तलीचो मुद्दो विधानसभेत काडलो. कला आणि संस्कृती मंत्री तसेच खेळा मंत्री गोविंद गावडे सद्याक सगळ्या वटेन टिका आणि आरोपांचो धनी थारला. मिरेस्ताराय गावडेचेर नॅशनल स्किम्सा वयल्यान परतून खर टिका जाली. मात ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर सुदीन ढवळीकाराची भुमिका कितें? गोयच्या महामार्गा देगेक शेतांतले गांवठी उत्पन्न विकप्यांक हक्काची सुवात दिवची अशी मागणी केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान तशेंच सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाईन केली. पंचायत पावण्यार न्हय जाल्यार मतदारसंघ पावण्यार हांकां बाजारा खातीर शेड बांदून दितले. हो बाजार शेतकारांच्या 10 किलोमिटराच्या क्षेत्रा भितर आसतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. लोकोत्सवात वांटो घेवपी गोंयच्या कलाकारांक फुकट स्टॉल्स दिवचे तशेंच दर वर्सा लोकोत्सव वेगवेगळ्या तालुक्यांत घडोवन हाडचो अशी मागणी दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटये पावसाळ्या अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिसा केली. मजगती पश्चिम विभागीय सांस्कृतीक केंद्रा वांगडा चर्चा करून थळाव्यांक फुकट स्टॉल्स दिवपाचो निर्णय घेतले अशें आश्वासन कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन दिलें.